जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता तेन्ना आमचे मदेंच आमच्या घराब्या मदें जायती वेगळीकाय येतली आनी ती आमी सोसूंक गरजेची आनी ती कशी सोदतली तेन्ना आमी देवाचेच लागीं येवन देवाचेच लागीं वेळ सारून ताचेच बरोबर रावून आमी ही वेगळीकाय जी आसा ती पयस करूंक आमच्या घराब्यांत आनी जी कोण जेजूक आजून स्विकारना तांकां परतून देवा लागीं हाडूंक आमी मागूंक गरजेचें. आनी हेंच न्हू पयलें जेजू हें म्हणटा आपूण सहज काय हाडूंक येवंक ना पूण तरवार हाडूंक आयलां. आनी मागीर फुडल्या वळींनी आमी पळयत जाल्यार जेजू आमकां दर एक क्रिस्ताच्या फाटलादाराचो दर एक क्रिस्ताच्या शिसाचें कितें कितें करूंक जाय एक शिसान कितें करूंक जाय तें आमकां ती इंस्ट्रक्शन दिता. आमी आमचें खरीच घेवन देवा फाटल्यान जेजू फाटल्यान वचोंक गरजेचें. तर मोगाच्या भावान भयणो आमी असली परिस्थितींत आहा जाल्यार न्हू आमी रागात जावची न्हय. आमी जेजूच्या मोगान आनी वाडोवंक आनी जी लोक जी आमची घरचीं जी आमची लागशिल्लीं आमकां केन्ना अशींच करता जाल्यार आमी तांचे पासत मागून तांचें काळीज बदलूंक आनी ती देवाच्या मार्गान चलोवंक वावरूंक आमी मागूंक गरजेचें. तर आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी हेंच करुया. आमी पयलीं देवाच्या मोगान भरून आनी जी आजून कोण देवाच्या मोगान भरूंक ना तांकां आनिकूय देवा लागीं येवंक देवा लागीं आमी मागणें करूंक गरजेचें.